नमस्कार. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी आसा पर्वरी हांगासर. सुंदर अशें एम्बियन्स आशिल्ले डी स्ट्रेस कॅफे आजचे आमचे किचन पार्टनर. गोंय ही कलाकारांची भूंय म्हणटात आनी ह्या भुंयेन आमकां कितलेशेच कलाकार दिला. तांची कला जेन्ना आमी पळयता तेन्ना गोंयकार आशिल्ल्याचो अभिमान जाता. आनी असोच एक कलाकार जे थोड्याच काळान धालो गर्ल म्हणून फामाद जाल्ले आसा ते आसा आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट. जाणून घेवपाक जाता ताच्या बद्दल पळयात कंटेंट. श्री धालो गे आमी धालांनी खेळोया गे आमी धालांनी खेळोया. धालो गोंयची लोककला. ह्या कलेक जागतीक मळार पावोवपा खातीर वावर करपी कलाकार म्हळ्यार दिव्या दिनेश नायक. आपल्या उत्कृश्ट अशा मंत्रमुग्ध करपी आवाजान ते गोंय भायरच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर फामाद. दिव्या कला अकादमी भजन स्पर्धेचो उत्कृश्ट गायक कलाकार पुरस्कार फावो जाला. ताणें सूरजहां ह्या आंतरराष्ट्रीय म्युझिकल फेस्टिवलांत गोंयच्यो धालो सादर केल्ल्यो. मडगोवन ह्या डिजिटल आल्बमा खातीर दिव्यान आयर्लंड फोक बँडा वांगडा कोलॅब केल्ले. घुमट, शामेळ, तासो, संवादिनी, तबला अशी वाद्यां वाजोवपी बहुआयामी कलाकार आमच्या आजच्या स्वाद आस्वादाची गेस्ट. जाणून घेऊया ताची फुडी सायड. लेट्स वेलकम आवर टुडेज सेलिब्रिटी गेस्ट, धालो गर्ल ऑफ गोवा, दिव्या नाईक. वेलकम. हॅलो. कशें आसा? गुड. तुम्ही कशें आसा? गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल तुका खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कित्याक आज जे तुजें नांव सगळे कडेन गाजता, फक्त गोंयानूच न्ही गोंयच्या भायरूय आनी म्हाका दिसता इंडियेच्या भायरूय पावला. धालो गर्ल ऑफ गोवा. सगळ्यांक उत्सुकता आसतली हो प्रवास फ्रॉम दिव्या नायक टू धालो गर्ल ऑफ गोवा हो कसो आशिल्लो, खंय पावलेत? सांगपाचें म्हणल्यार हांव 8 वर्साचें आसतना हांवें गायनाची क्लास सुरू केल्ली आनी गायन आनी डान्स हे दोनी बरोबर हांवें सुरवात केल्ली क्लासीक. सो थंयच्यान हांवें भजनांतल्यान मागीर हिंदी सिनेगीत स्पर्धांनी पार्ट घेवन ताचे नंतर म्हणजे एक 10-15 वर्साचो लांबचो प्रवास आसा तो. पण तूं 8 वर्साचें म्हणटा, सो तेन्ना तुका स्वताक आवड आशिल्ली की पॅरंट्सांनी सांगलें की तांची आवड कितें तरी आशिल्ली म्हणून? तशें अशें कांय ना, बट ल्हान आसतना म्हणटाले. हय, ल्हान आसतना हांव गातालें आनी खूब ल्हान आसतना म्हाका हांव घुमट बी वाजयतालें. सो ती इंट्रस्ट इन म्युजीक पयलींच्यानूच आशिल्ली. पण घरान पण आशिल्ले म्युझिकेन? अशें म्हणटात की म्हजो आजो आशिल्लो सर्गेस्त भगवंत आडपयकार. सो ते मोठे कलाकार आशिल्ले, म्हणजे चित्रकार आशिल्ले, चित्र करताले, गणपतीच्यो मुर्त्यो करताले. सायड बाय सायड इनहेरिट केली. हय हय हय. ओके. सो मागीर भजनांतल्यान सुरवात हय. जाली. सो भजनांतल्यान सुरवात जाली. ताचे नंतर हिंदी सिनेगितांनी पार्ट घेतलो. 2014 वर्साक हांवें डिसायड केलें की कोंकणींतल्यान कित्याक ना करुया. सो कोंकणींतल्यान हांवें कातरांनी एंट्री मारली 2015 वर्साक जेन्ना हांव गोंयचो आवाज जिखलें. ताचे नंतर तेन्ना हांवें आंतोनेत मेंडिसाले पिशे म्हणून कातार गायल्लें. ताचे नंतर 2015 परत किंगफिशर व्हॉयस ऑफ गोवा. म्हाका दिसता आय वॉज अ हिस्ट्री मेकर क्रिएटींग अ हिस्ट्री ऑफ विनींग 2 फर्स्ट प्रायजीस इन 2 डिफरंट कॅटेगरीज. एक आशिल्ली हिंदी आनी एक आशिल्ली कोंकणी. ओके. सो ताचे नंतर तो प्रवास एक स्ट्रॉंग प्रवास सुरू जालो. मागीर थ्रू गोंयचो आवाज हेराल्ड ग्रुपा कडल्यान आमी दुबय, कुवेट सारक्या देशांनी परफॉर्म केलें. सो आनी मागीर ताचे नंतर एक रियलायजेशन जालें की कोंकणींतल्यान हांव कातरां म्हणटाच, बट वाय नॉट गो इन टू फोक. बट तें सुद्दां म्हाका त्या रुटार हाडपाक सुद्दां एक टिमीचो हात आसा हाज्या फाटल्यान, banglanattak.com, जी बेंगालच्यान आयिल्ली. आनी तांणी म्हाका अप्रोच करून सांगिल्लें की तांकां कितें तरी एक फोक जाय म्हणून. त्या मोमेंटाक आय वॉज व्हेरी नंब, कारण फोक म्हणल्यार आमकांच सारकें खबर ना. कारण आमी अशें म्हणटात न्ही की गोंयचो तो सावंड, आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां म्हणन की आतां जर तुमकां विचारलें पंजाबाचो सावंड म्हणल्यार तुमकां कितें फर्स्ट लक्षांत येता? ढोल येता किंवा बल्ले बल्ले अशें कितें तरी येता. बट गोंयचो जेन्ना आमी सावंड म्हणटा तेन्ना सगळ्यांत पयलें कितें सुचता तो मेन म्हणल्यार इट वॉज लायक अ कन्फ्युजन. वाय? बिकॉज आमचो फोक आसा न्ही तो खूब वास्ट आसा. म्हणल्यार आमकां खबर ना की आमी शबय म्हणूं जाय काय हरबोले म्हणूं जाय काय कितें म्हणूं जाय तें. सो त्या खातीर हांव सुद्दां त्या मोमेंटार नंब जालें. मागीर तांणी म्हाका म्हणलें की प्लीज आमकां एक 2-4 फोकाच्यो लायनी गावन दाखय. सो हांव तुमकां खरेंच सांगता, म्हाका 2017 वर्साचो हो क्वेश्चन म्हणल्यार आय वॉज व्हेरी कन्फ्यूज टू नो की वॉट टू टेल देम एंड हाव टू प्रेझेंट फोक. सो त्या मोमेंटार आमकां थोडीशी लिरिक्स खबर आशिल्ली. पूण ताचे नंतर हांवें तांकां म्हणलें की म्हाका एक 2 दिसाचो टायम दियात, आय विल कम बॅक. ताचे नंतर हांव तंचे कडेन परत गेलें, लिरिक्स घेवन गेलें, धालांची लिरिक्स घेवन गेलें.
हांवें मातशी आयकली, कारण म्हाका लक्षांत येता की श्री धालो गे धालांनी खेळुया हें आमच्या कवितांनी आशिल्लें, टेक्स्ट बुकांनी आशिल्लें. बट ताजेर मातसो थोडोसो रिसर्च केलो आनी मागीर त्यो एक 23 लायनी हांवें तयार केल्यो, म्हणल्यार घेतल्यो एक कलाकारा कडल्यान, आनी मागीर ते हांवें थंय वचून तांचे कडेन परफॉर्म केलें. ताजे नंतर मागीर ताका म्युजीक लागलें आनी हें सगळें आमचें गंगा जुवारी रिवर प्रोजेक्ट म्हणून एक CD आमी आल्बम काडला, तातूंत हें सॉंग रिकॉर्ड जाल्लें आसा. धालो आमी धाल्याच्या मानाचेर आमी खुबशे बायलांक धालो म्हणटाना पळयतात, पण तुवें धाल्याक जे नवीन लूक दिला, इन्स्ट्रुमेंटल लूक, हे कशें सगळें जमलें तुका आनी कशें सुचलें म्हणूं शकता? हय, सपोज हांव रिप्रेझेंट करता म्हजो फोक, जाल्यार तो फक्त वोकल्सांतल्यान कित्याक, कारण आमची वाद्यां इतली बरी सुंदर आसा, घुमटां आसा, शामेळ आसा, ताशे आसा, दो हांवें ते चड मातशे कमी वापरल्यात, ते तुमकां व्हिडिओन दिसना, बट जेन्ना जेन्ना हांव लोकल परफॉर्म करता तेन्ना आय मेक शुअर की आमची ही जी स्टेट वाद्यां जी आसा पळय न्ही ती हायलायट जावची. सो तो मेन मुद्दो आशिल्लो. ताजे नंतर इन्स्ट्रुमेंट आतां इंटरनॅशनल स्टेजीचेर जेन्ना आमी परफॉर्म करता, कारण जो व्हिडिओ तुमी पळयला तो इंटरनॅशनल म्युजीक फेस्टिवलाचो, तातूंत भितर सगळे म्हणल्यार आख्खे जगभरांतले जितले फोक आर्टिस्ट आसा न्ही ते आशिल्ले, आनी तांकां ते म्युजीक अंडरस्टँड जावपाक मातशें तरी एटलिस्ट ताका वेस्टर्न थोडोसो टच दिवचोच पडटा. सो ताजे खातीर आमी आय रिप्रेझेंटेड द वॉयस ऑफ द विमन, the local voice of the woman, along with some international instruments like guitar, bass guitar, कितें कितें तातूंत भितर. दॅट वॉज रियली टू गुड म्हणूं येता. आनी तेच तुवें धालो जो फक्त गोंयच्या धाल्यांच्या मांडाचेर आमी आयकतालीं गातालीं, तो तुवें इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयल्लो आसा, आनी खरेंच तुजो खूब अभिमान आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी म्हणटात धालो अगर आमच्या बरोबर आसा तेन्ना सगळ्यांक तुमकां आतां ताजे कडल्यान 2 लायनी तरी आयकुपाची सगळ्यांक उमेद आयल्याच आसतली, स्पेशली म्हाका. जरी हांगासर इन्स्ट्रुमेंट्स ना तरी पण तुजो जो आवाज आसा तो त्या आवाजान एक जी एक म्हणटा ते उमेद येता पळय ती आयकुपाची, दॅट इज लायक रियली टू गुड. सो म्हाका खुबदां अशें म्हाका खुबदां म्हणलां अशें की इट इज लायक अ टॉनीक, द सॉंग इटसेल्फ वर्क्स लायक अ टॉनीक. आनी जेन्ना कोणी स्ट्रेसान आसता तेन्ना दे स्टार्ट प्लेईंग, इवन वेन दे आर ड्रायव्हिंग देअर कार, ते सॉंग हे लावन सदांच ट्रॅव्हल करता. म्हाका खूब जाणांनी दे हॅड सेड थँक्स टू मी. सो बेसिकली आय से थँक्स टू गॉड एक्चुली गिवींग मी दीस आयडिया, यू नो. सो ती लायन अशी आसा, कार्तिक म्हयन्या मालोण पुनवे आनंद जालो गे, मालोण पुनवे आनंद जालो गे, जालो जाल्यार बरो जालो, तुळशीक जागो करा गे, तुळशीक जागो करा गे, श्री धालो गे आमी धालांनी खेळोया गे, आमी धालांनी खेळोया, आयली जाल्यार बरी जाली, सखया साद घाला गे, सखया साद घाला गे. देन इट गोज ऑन. खूप सुंदर, खूप खूप. आणि तू म्हणता तशें की तुझे हे सॉंग आयकून धालो आयकतकूच खुबशे लोकांचो मूड रिफ्रेश जाता. सो तुजो फूड फॉर मूड तुजो कितें आसता? कित्याक हांव वळून वळून आमच्या फुडाचेरूच येतलें, कित्याक आज आमी तुजी फुडी सायड पळयतली. ओके, म्हाका जेवण खावपाक आवडटा खूब, करपाक मातशें म्हाका कन्फ्युजन जाता, बट स्टील आय कॅन मॅनेज समथींग, बिकॉज माय मदर शी इज अ व्हेरी गूड कूक. आनी म्हळ्यार ती सपोज किचनान वचना जाल्यार मागीर तें जेवण जायना, अशें आमचो घरा कडेन एक रूल आसा की शी हॅज टू गो इन द किचन फर्स्ट एंड शी शूड प्रिपेर समथींग. म्हणल्यार आतां हांव आय टेल यू व्हेरी पर्सनल थिंग की च्या सुद्दां सपोज आमगेर करतले जाल्यार मम्माची गरज पडटा, कारण ती च्या तशीच बरी लागता जी ती करता. एक्झॅक्टली, हय. सो मम्मा कडल्यान कितें शिकला की ना? शिकला, पूण तें याद उरना, तें बरोवन दवरचें पडटा एवरी टायम. ओके, सो आमी जेन्ना म्हणटात पळय फूड फॉर मूड, सपोज खूब स्ट्रेसड आसा तेन्ना कितें खावपाक आवडटा? आय मीन एनी फूड हांव कितेंय खावंक शकता. स्ट्रेस्ड आवट आसता तेन्ना इफ आय एम डिप्रेस्ड टू सम लेवल, नॉट टू मच, जाल्यार हांव जाता तितलें खाता. ओके, हय, कितेंय चलता, म्हाका कितेंय चलता. देर इज नो स्पेसिफीक अशें हें ना, बट सपोज कितें ओकेजन असलें जाल्यार आय वील प्रिफर गोवन फूड, म्हणल्यार खतखतें, वॅजान भितर खतखतें बी तशें. नॉन वेज कितें प्रिफर करता? नुस्तें, किंगफीश आवडटा म्हाका, विसवण आवडटा. आमी प्रत्येक जण गोंयकारांक विचारता सगळ्यांक फेवरेट फूड सगळ्यांचे आसता शीत आनी हुमण, नुस्तें हे जाय. हुमण, येस. ओके, सो आज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर तुजे कडल्यान कितें शिकपाक मेळटलें? आज आमी डांगर तुमी आयकलो आसतलो, सुंगटाच्या डांगर सगळ्यांक किंवा तिसऱ्यांच्या right. डांगर, पण आज आमी चिकन घालून कटलेट करतली. म्हाका दिसता कटलेटीक डांगरूच म्हणटा कोंकणीन.
इफ आय एम नॉट रॉंग. सो वील ट्राय चिकन कटलेट टुडे. चिकन कटलेट, चिकन डांगर हे स्पेशली आम्ही आज शिकूया दिव्या कडल्यान, आणि आय एम शुअर की हे मम्मा कडल्यान शिकून आयला आसतले तू. हय, डेफिनेटली शिकून आयला. सो सगळ्यात पयली चिकन पयली बॉयल केल्लें आसा थोडेशें. ताच्या नंतर वी हॅव गार्लीक एंड देन जिंजर, ऑनियन, रेड चिलीज, मागीर हळद आसा, मिरची पावडर आसा, आनी हो गरम मसालो. एंड वी आर युजींग दीस पंचामृता पिंक सॉल्ट. देन वी हॅव सम लेमन, रवो, कारण रवो हो आमी जेन्ना गोवन डिशीज म्हणटा तेन्ना रवो हो जायच, आनी कोथमीर. सो इंग्रिडियंट्स आम्ही पळयले, आता कितें करपाचें? सगळ्यात पयली चिकन ग्रेटेड तें घेवया. थोडेशें चिकन पुरो न्ही. ओके, हय. खाना सगळंच घेतो. हय, आय थिंक इनफ. गार्लिक, हय, जिंजर, गार्लिक, हय, हें गार्लीक आनी जिंजर, हें चॉप्ड जिंजर. आय थिंक इनफ. चड जावंक जायना. हय, ग्रीन चिलीज, येस, ग्रीन चिलीज मातश्यो तिखट जाय जाल्यार आनी घालूं जाता. आता मसाले? आनी म्हाका दिसता ना, पयलीं आमी थोडोसो लिंबू Okay. घालून दवरया, सो दॅट इट कॅन. थोडोसो वील मिक्स इट फॉर अ व्हाईल. आनी आय थिंक सो थोडेशें मीठ घातल्यार बरें, कारण ताका मातशी रूच येतली. सो आय विल पुट सम पंचामृता हिमालयन पिंक सॉल्ट. म्हणल्यार सगळें जेवण जेन्ना करता तेन्ना मिठाचो चड इम्पॉर्टन्स आसता जेवणान भितर. तें मीठ सपोज चड पडलें जाल्यार यू आर द बॅड पर्सन. इट इज कन्सिडर्ड लायक दॅट. ओके, सो वी आर डन. हय, सो वी कॅन पुट सम हल्दी पावडर. हय. आणि बेस्ट पार्ट पंचामृताचे हल्दी पावडरी आसा, चिली पावडरी आसा. सो घरा वापरतात आसतली तुम्ही सगळी. हय हय, वी आर युजींग दीस टर्मरीक आनी मिरची पावडर. सो मी ग्रीन चिलीजूय घातला तातून. फक्त तिखट जावंक तिखट जावंक करता, आणि तिखट जाल्यार विल बी अ व्हेरी व्हेरी बॅड पर्सन. येस, आनी गरम मसालो, कारण दीस इज स्टँडर्ड, कारण Yeah. आमकां गरम मसाल्या शिवाय कसलीच गजाल आमची मुखार वचना कसलेंच Right. जेवण. सो येस, थोडोसो घालता सो दॅट इट विल नॉट टेस्ट बॅड. आनी वी हॅव टू पुट कोरिएंडर. कोरिएंडर. आय डोंट नो वेदर दीस इज कोरिएंडर, बट हॅज टू बी. ओके, सो दिव्या खरेंच किचनान वचच ना. आम्ही फोर्सफुली हाडलं काय सगळं. येस. ओके, पण केन्ना तरी गेला अशें कितें केला, प्रिपेअर करून दिला? हय, युट्यूबार पळोवन केला खुबश्यो गजाली. नॉर्मल स्नॅक्स, पोटॅटो वेजीस आनी ऑल दॅट स्टफ. बापरे, पोटॅटो वेजीस केला दिव्यान. त्याच्या शिवाय काय करूंक ना केन्ना. तशी च्या बी करता, बट ती जे आमचो स्टँडर्ड एक सेट केल्लो आसा न्ही मम्मान, तो क्रॉस जायना. एक्सेप्टेबल जायना आसतली. केन्ना केन्ना जाता, सपोज सामकी एमर्जन्सी आसली जाल्यार मागीर चलता. मातसो थोडोसो रवो घालुया सो दॅट ते मातशें बायंडींग. हय, बायंडींग जातलें. सो घरान बेसिकली जेवण कसलें आसता? गोवन फूड आसता की डिफरंट कितें कितें ट्राय करीत आसता घरान? काय स्टेबल फूड तशें? आमगेर चडशें आमी वॅज, ऑल लायक विकली ऑल द डेज वी आर वॅज, मोर ऑफ वॅज. म्हणल्यार आमगेर बुधवार आनी आयतार जेन्ना येता तेन्ना नुस्तें म्हणल्यार अशें एक सेलिब्रेशन कशें आसता तेन्नाच. सो तशें आसता. सो वेनसडे आनी संडे आमगेर नुस्तें आसता किंवा चिकन आसता. सो दॅट दोज 2 days आर सेलिब्रेशन डेज. अशें ना की एवरीडे चिकन गोवन म्हणजे नुस्तें जाय तशें ना. ना ना ना, तशें तितलें कंपल्शन ना. ओके. एनिवेज आमकां ते जेन्ना पॅटी करतले पळय तेन्ना हाताचो यूज करचोच पडटलो. सो कॅन आय डू इट विथ द हँड्स? येस. ओके, सो आज आमी दिव्याक एक डिफरंट रोलान पळयता. आमी सदांच तेका सॉंग्स म्हणटाना पळयता, आनी आज कितें तरी डिफरंट रोल. कुकिंग खरें एन्जॉय करता हरशीं, काय गरज पडना म्हणून काय करुपाकू वचच ना, पण म्हाका आवडटा तशें करपाक, कारण एज आय टोल्ड यू हांव फुडी. सो म्हाका सपोज कोण ना जाल्यार एटलिस्ट म्हाकाच करून खावचें पडटलें. सो आय दॅट टायम आय लूक एट सम विडियोज एंड ऑल, एंड देन आय मेक. मेक सच रोल्स, अशें रोल करून दवरपाचें.
सो म्हाका दिसता जेन्ना आमी डांगर करतात न्ही तेन्ना डांगरान भितर थोडी रायस फ्लॉर यूज करता. हांगा आमचे म्हजी आजी बीन अशी रवो घालून करताली. सो शी सजेस्टेड मी फॉर दीस अशें रवो घालून कितें तरी करपाक. तुजे भुरगेपण सगळे कुडचड्यात. हय सगळे कुडचड्यार. सो थंयचो कुझीन कसो कितें आसतालो तुज्या खातीर? म्हणजे वेजूच आसतालें. सो वेजान कितें स्पेशल तुमी करताले? तूं म्हणटा आजी. सो जाणट्यांचे लोकांचे ते जेवण वेगळे भशेन आसता आनी जेन्ना आमी त्या रिमोट प्लेसीसान खंय वता तेन्ना मातशें आनिकूच बरे वेरायटी आसता. सो तेन्ना कितें कितें आसतालें घरान? आनी कितें मिस करता आतां जे आदी मेळटालें आतां मेळना खावपाक? हय हय. हांव पयलीं ल्हान आसतना म्हज्या आजे बरोबर रावतालें. सो तेन्ना आजी अशी वेज जेवणूय खूब बरी करताली. आय वूड से दॅट टॅलंट इज इनहेरिटेड टू माय मॉम नाव. म्हजी आजी न्ही खाप्यांचें हुमण खूब बरी करताली. खापी. आतां आमी खापी खावपाकूय वचना. आतां आमकां तें मेळय बी ना अशें म्हाका तरी Right. दिसता. खापी नुस्तें हें आतां हें खूब काटे आसता ताका ते खूब बारीक आसता न्ही बट तांचें हुमण खूब बरें लागतालें. तशेंच म्हजी आजी नॉर्मली आमी जो बांगडो फ्राय करता आजकाल आमकां इतलो टायम ना की वी वील कट इट इंटू पीसीस आनी मागीर फ्राय करतली. बट जो कट करून आमी बारीक कुडके करून फ्राय करता पळय न्ही ताची सुद्दां एक टेस्ट वेगळी आसता. सो आय मिस दॅट फूड. अजून म्हाका ती रूच येता हुमण आनी खाप्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय. ओके. येस. आनी आतां जर तूं मल्टी कुझिनान वचत जाल्यार चडशें कितें प्रिफर करता आनी खंयच्या रेस्टॉरंटान वचपाक चड प्रिफर करता? खंय वता? सो हांव बेजिकली नीज गोंयकार सामकें. म्हणल्यार म्हाका खंयीय सपोज गेलें जाल्यार एक गोवन टिपिकल कितें तरी जायच पडटलें. म्हणल्यार सुंगटां जाल्यार सुंगटां तरी किंवां एक थाली तरी हांव बेजिकली वेरेवर आय गो ईट थाली. आतां मातशें चिकन प्रोडक्ट्स म्हळ्यार चिकनाचे पासून डिशीज चड जावपाक लागल्या. सो तातूंत मातशे वेगळे वेगळे वरायटीज ट्राय करता. बट मिरयांचे पासून जर कितें केल्लें आसत डीश जाल्यार म्हाका आवडटा. ओके. येस. सो आतां हें जाल्लें आसा. आतां आमी हाका एक पॅटी शेप करून रव्यान भाजपाचें. सो बाय द टायम हांव हें करता यू कॅन पुट द ऑयल. ओके. आनी आमी हे ऑयल यूज करतात ते पंचामृता सॅफ ऑयल. शॅलो फ्राया खातीर. ओके. आनी आमकां लो हेचेरूच ते फ्राय करचे पडटले न्ही? हय. ओके. सो तुजो परफॉर्मन्स जालो तुवें सांगला तसो विथ वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेंट्स आनी सगळें तुवें केलें आनी ताजे उपरांत तूं डायरेक्टली लायमलायटान आयलें एज धालो गर्ल. सो तेन्ना कशें कितें तुजी रिएक्शन आशिल्लें? म्हणजे वॉट डीड यू फील? म्हणल्यार तो एक जो टायम आशिल्लो न्ही की युट्यूब इतलें फेमस नाशिल्लें हांव म्हणून की युट्यूबाचेर कितें तरी व्हिडिओ वतलो किंवा अशें कितें तरी वायरल जातलें म्हणून. हांव एक्चुली घरा कडेन न्हिदिल्लें दिसता म्हाका कॉल आयलो की दिव्या तूं फेमस जाला. खंय फेमस जाला? फेसबुकार म्हणून सांगलें म्हाका. सो जेन्ना फेसबुकार म्हाका दिसता एक पेज आसा त्या पेजीन हो व्हिडिओ डावनलोड केलो युट्यूबा वयल्यान आनी तेन्ना तो ताणें घालो आनी तेन्ना जानेवारीचोच म्हयनो आशिल्लो आनी तेन्ना धालाचो सीजन आसता न्ही. सो ही हॅड पोस्टेड इट दॅट वन गाय ही हॅड पोस्टेड. हाजे नंतर मागीर आय गॉट फेमस. अरे हें आमच्या दिव्यांनी म्हणून हांव पयलीं हांवें 2-3 फावटी पळयलो कारण बांगला नाटकान हो व्हिडिओ बरेच पयलीं घाल्लो. 2017 वर्सान तो व्हिडिओ युट्यूबार आशिल्लो. सो 2018 मागीर तो असोच कोणे तरी फेसबुकार घालो आनी ताच्या नंतर फेमस जालो. सो वी विल रीच टू दिस. म्युजीक हॅज बीन व्हेरी डियर एंड नियर टू मी. म्हणजे तो हांवें केन्नाच एक अशें प्रोफेशन म्हणून केन्ना घेवना. इट वॉज अ पॅशन बेजिकली. इट वॉज लव टुवर्ड्स म्युजीक. सो म्हजे विचार खूब आसात की एक्चुली हांवें धालो परफॉर्म करतकर देर वर मोर डिमांड्स. पीपल वॉन्टेड टू लिसन मोर टू फोक बेजिकली. ताच्या नंतर हांवें होव्यो गायल्यो. म्हणजे थोडे व्हिडिओज आसा होव्यांचेर लग्नाचे. सगळे शिकले मागीर कशे सगळे रिसर्च करून खंय वचून घेवन? हय हय. म्हणजे फोक आमचे कितें डॉक्युमेंटेड ना न्ही कांयच फॉर्मेट. सो आमकां कोणा कडेन तरी वचून अप्रोच करून तांचे कडल्यान मागचें पडटा. मागीर तांचें रिकॉर्डिंग आयकुचें पडटा कशें आसा तें. सो हांवें तें आयकून मागीर थोड्यो होव्यो परफॉर्म केल्या. मागीर घाणो आसता दातें आसता. हय. आनी लग्नगितान म्हणल्यार तीच जातात घाणो दातें किंवा हळद जेन्ना आमी लायता तेन्ना गाता ती. सो तें म्हणलां
ताजे भायर हांवें जागोर जो प्रकार आसा न्ही आमचो गोंयचो जो टिपिकल फोक आर्ट आसा पळय न्ही जागर. सो जागरान भितर एक सॉंग आसा आंकड्या वयले तारी म्हणून. तातूंत खुबशे जागोर म्हणल्यार हें नाटक हें तुमकां खबरूच आसतलें. तातूंत भितर वेगळीं वेगळीं गितां गायतात. तातूंत भितर हांवें एक गीत गायल्लें तें आशिल्लें आंकड्या वयले तारी म्हणून. ओके, 2 लायनी आयकुया पळय कितें त्यो. तातूंत न्ही एक बायल मनीस पलतडीन वचूंक सोदता आनी तेन्ना ती तारयाक उलो मारता की आपल्याक तूं आलतडच्यान पलतडीन पावय म्हणून. सो फक्त सुरवातेची लायन जी आसा ती त्या नारीची आसा. बाकीचें सगळें गीत जें आसा तो जो तारी आसा तो गाता. सो ती लायन अशी आसा, ती सुरवातेक म्हणटा की तारयाची ओली म्हजी केदना येतली, म्हजी केदना येतली. मागीर तो म्हणटा नारी तुवें कित्याक केलो गे उलो, नारी तुवें कित्याक केलो गे उलो, धांवून येयलो तारयालो गे चलो, धांवून येयलो तारयालो गे चलो, आमी आले आमी आले आमी आंकड्या वयले तारी. खूप सुंदर. वाव, ॲक्च्युली वाव. सो हे जाल्लें आसा. वी लायक टर्न इट ऑफ. येस. पळोवपाक तरी आमी दिसता, टेन्शन घेवं नाका. म्हाका दिसता तुज्या पेक्षा आनी म्हज्या पेक्षा तरी मम्माक चड टेन्शन आयलां आसतलें थंय. हय एक्चुली सक्सेसफूल लँडिंग सगळ्यांचे जालां हांगासर आमच्या प्लेटीर. आनी कटलेट तयार आसा आनी हेच्या बरोबरूच आमचे पयले सेगमेंट जे आसता आमचे स्वाद डिश हे आमचे सोंपता हांगासर. पण फुडें आमी दिव्या कडेन खुबश्यो गजाली करपाच्यो आसा. हय, आनी ताचे बरोबर आमी खेळटली एक खेळ. ताका लागून घेवया पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत वया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. ब्रेका उपरांत तुमच्या सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आनी आतां आमी खेळटली एक खेळ आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर जो आसता आमचो सेगमेंट खेळ टायम. आनी आजचो खेळ कितें? गेस्टाक टेन्शन येतात सदांच, पण तुज्या खातीर खूब इजी केलां आमी ते. तुका फक्त 5 वेगवेगळ्या टायपची सॉंग्स म्हणून दाखोवपाक जाय आमकां, तुजी फेवरेट आनी वेगवेगळ्या फॉर्म्सांनी. ओके, रेडी? सिंपल अशी गेम, पण तितलीच आमी उत्सूक आसा आयकून घेवपाक. सगळ्यात पयलीं सेमी क्लासिकल एक सॉंग म्हजें फेवरेट. बगळ्यांची माळ फुले अजुनी अंबरात, हीच आपुली स्मरशी काय तू मनात, बगळ्यांची माळ फुले अजुनी अंबरात. भजन म्हजें फेवरेट आसा ऑलमोस्ट. म्हजो मोग भजन म्हणल्यार. आनी सगळ्यांत फेवरेट अभंग म्हणल्यार नामतेची रूपा रूपतेची नामा, नाम रूपा भिन्न नाही नाही, नाम रूपा भिन्न नाही नाही. तुका म्हाका दिसता आयकत रावून कशें, पण टायम ना तितलो. येस. Third थर्ड आसतले सुफी जॉनराचे खंयचे. हो नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के. फुडले फॉर्म
म्हजें नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट आनी मोर नियर टू मी इज गोवन फोक आनी द एंडींग आय वील डू विथ द बेंगॉली. म्हाका थोड्योश्यो लायन्स खबर आसा बिकॉज आय वॉज परफॉर्मिंग विथ बांगलानाटक.com दे बॉलिना भौमीक. सो तिणें म्हाका शिकयल्लें. सो सुरवातीक जें हांव म्हणटा तें आमचो फोक, ताकाच रिलेटेड मागीर ताचें ऑपोजीट वर्जन वील बी बेंगॉल. सो फेवरेट फुगडी म्हजी. गाडी चालली घुंगराची वाट बाई डोंगराची, गाडी चालली घुंगराची वाट बाई डोंगराची, पहिल्यांदा गाडीत बसले मी आज, पहिल्यांदा गाडीत. मागीर ते कंटिन्यू जाऊन मला सवय बंदराची, ही वाट बाई डोंगराची, गाडी चालली घुंगराची वाट बाई डोंगराची. आणि एंडिंग विथ बेंगॉली. गाडी चले ना चले ना चले ना रे, गाडी चले ना, हे गाडी चले ना चले ना चले ना रे, गाडी चले ना. সোনার বন্ধু এপনি কোন ধীরে ধীরে চলনা আছে, সোনার বন্ধু এপনি কোন ধীরে ধীরে চলনা আছে. देन इट कंटिन्यूज. बोथ आर डिफरंट. तुवें आतां आयकलें की गाडी चले ना मागीर गाडी चलना, सद्याक मुखार वचना अशें. आनी आमचें आशिल्लें तें गाडी चालली घुंगराची. येस. सो आणि म्हाका दिसता आतां उरला ते कातार तुजे. लॉर्नाचें एक कातर आसा. रावो येता मोजान जेवणा सोणा, सारू येता रातनी दोना सोणा, पूण रावो जायना मोजान तुका पोय नासतना, उगडास येता उठा बसतना. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. म्हाका दिसता आवाज जो आसा तो डायरेक्ट काळजार वता आणि तू तशें म्हणटा की सगळ्यांचो मूड तू सिरियसली रिफ्रेश करताच आसतलें. अँड यू हॅव अ लॉंग वे टू गो. तुका खरेंच आमच्या कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा तुज्या फुडच्या वाटचाली खातीर. आणि शोज घेता की ना खूब? शोज हांव चडशे लोकल परफॉर्म करूंक सोदता, कारण म्हजो एकूच एम आसा असो की आमचे जे फोक आसा, आमची जी लोकगितां आसा ती प्रत्येक कॉर्नर म्हणजे सगळे गोंयच्या खाची कोनशांनी पावूंक जाय की कशें आमचो फोक कितले रीच आसा, आमचे डायवर्सिफायड फोक आसा. आनी म्हाका दिसता की ल्हान जनरेशना कडेन पावपाची खूब गरज आसा, कारण आजकाल आमी जगा कडेन पळयतना एक वायड दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. म्युजीक सगळे कडेन आसा, बट गोंयचें म्युजीक कितलें रीच हेंवूय तांकां दाखोवपा जाय. सो त्या खातीर हांव चडशे लोकल शोज घेता. आमची गोंय गाज म्हणून आमी एक टीम केल्ली आसा. सो थंयच्यान आमी अशें जेन्ना वर्धापन दिन आसता किंवा कितें आसता तेन्ना आमी वचून लोकल परफॉर्म करतात. येस. खरंच खूप सुंदर. आणि तुझ्या या सुंदर अशा परफॉर्मन्सा खातीर तुका कॅफे डिस्ट्रेस कडल्यान एक तांचो फूड वाउचर रिक्वेस्ट करता. कॅफे डिस्ट्रेसचे मॅनेजर राकेश सर हांच्यांनी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो फूड वाउचर दिवचो फ्रॉम कॅफे डिस्ट्रेस. थँक्यू सो मच. खेळ टायम हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता. घेवया आमच्या ह्या भागातले फुडलो सेगमेंट जो आसता आमचो तडका विथ शेफ. तड़का विद शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा कैफे डिस्ट्रेस के शेफ भोपाल सिंह. आपका स्वागत है. और आज क्या बनाने वाले हो? हमें बनाने वाला चिकन फ्रैंकाइजी, इटालियन डिश है. इटालियन डिश. ओके. चिकन फ्रैंकाइजी. चिकन फ्रैंकाइजी. ओके. म्हाका नाव सुद्धा म्हणपाक येना, इतली डिफिकल्ट आसा, पण बनाने में आसान है ना? बनाने में आसान है, कुछ नहीं है, बाकी यही इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा नहीं. ओके. क्या क्या लगेगा उसको? इसके लगेगा, मैंने चिकन ऑलरेडी हैमरिंग किया है, चिकन सॉल्ट एंड पेपर डाला इसमें, स्पैगेटी जाएगा, अगर आपके पास है तो नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है. ये पार्सली चॉप है, पार्मेजान है, अंडा मैंने ऑलरेडी इसमें वो बीट किया है, और ये मैदा है. बाकी सॉल्ट एंड पेपर, लेमन जूस, और इसमें वो वाइट वाइन भी जाता है. अगर वाइट वाइन है तो नहीं, कोई नहीं जरूरी. अच्छा. ओके. तो क्या करना है सबसे पहले? अभी भी सबसे पहले इसमें डालूंगा ऑयल. ओके. तो ये पंचामृताचे ऑयल डालना है. इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को. अच्छा. चिकन को आपने सॉल्ट और पेपर लगाया? सॉल्ट पेपर लगा के रखा है और हैमरिंग किया है उसको. अच्छा. तुवें खाल्ला केन्ना ही डिश पयली? ना. केन्ना आसता? इटालियन म्हणलं ताणें. ये इटालियन अमेरिकन है ऑलरेडी, एक्चुअली इसका इटालियन अमेरिकन है, बट ये मेन इटालियन है. ओके. तो ये फ्राई करना है पहले चिकन? फ्राई करना पहले थोड़ा, मेरे को चाहिए नहीं.
बस ये किया हमने, उसके बाद हम इसे बस इतना ही? नहीं, इस पर मैदा वगैरह लगाएंगे तो चिपक ओके, जाएगा। ये पहले क्यों ऐसे फ्राई किया? चिपकेगा नहीं उसमें, नहीं तो थोड़े इसमें सॉल्ट डालेंगे, पार्सली चॉप ओके, और ये पार्मेजान चीज़, चीज़। ये क्या चीज़? पार्मेजान चीज़, इसको इटालियन में बोलते हैं पार्मिजियानो। अच्छा, वो इजीली अवेलेबल। अगर अगर ये चीज़ नहीं है तो नॉर्मल चीज़ डाल सकते हैं ना? नॉर्मल चीज़ डाल सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि ये इटालियन चीज़ है, इसके लिए ये ओके, डालना ओके। जरूरी होता है। हमने चिकन को लिया, इसको इसमें डाला। अच्छा, जैसे हम अगर अपन इंडियन स्टाइल में बनाएंगे तो पहले हम इसमें डालेंगे, जैसे गौन में बनाते हैं ना, हाँ, उसके बाद इसमें वो करेंगे, उसको कोटिंग करेंगे। Right. बट इसमें उल्टा है, अच्छा, इसमें ओके, डालना पड़ता है। थोड़ा इसमें ऑयल डालो, क्योंकि ऑयल कम है मेरे पास। ओके। सो रिवर्स प्रोसेस। इसको टाइम कितना लगता है बनाने में? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट, ओके। तो एक पोर्शन में 2 पीसेस आएगा? एक पोर्शन में 2 पीस। तो फूड इंडस्ट्री में आपको कितने साल हो गए अभी? मेरे को हो गए 10-11 10 साल। साल, 10-11 साल। 11 साल। और गोवा में 9 साल हो गए। 9 साल गोवा में, बहुत अच्छा। पाच बरायला नाही वा? ऑमलेट कशी दिसता? हम बनाएंगे लेमन गार्लिक सॉस। लेमन गार्लिक सॉस। सॉस. आणि प्रत्येक आयटमाक आम्ही यूज करतात पंचामृता सॅफ ऑइल। गार्लिक डाला थोड़ा। ओके, थिक करने के लिए हम इसको भी डालेंगे। इसका मैदा। मतलब रू बनाते हैं इसका, मैदे का, स्लरी के लिए। स्लरी के लिए। ये है चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक लिया। चिकन स्टॉक। ओके, आप इसमें ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। बटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट फ्लेवर टेस्ट फ्लेवर के लिए। और इसमें वाइट वाइन यूज कर सकते हैं। वाइट वाइन किसकी जगह पे वाइट वाइन इंस्टेड ऑफ ये स्टॉक की जगह? ये भी डालेंगे थोड़ा वाइट वाइन, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। बट बहुत से लोग अल्कोहल नहीं खाते ना, इसके लिए। हाँ, ओके, पार्सली डाला, पार्सली, हाँ, और ये लेमन जूस लेमन। और सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट। और हम ये यूज़ करें पिंक सॉल्ट पंचामृता। फिर इसमें चिकन डालने के लिए दोबारा वापस। ओके, अब इसमें थोड़ा पकेगा, अगर थोड़ा बहुत कच्चा रहेगा तो ये पक जाएगा इसमें। हाँ हाँ, ओके। सो मेन सॉस ये रहेगा इसका। मेन सॉस रहेगा इसमें। पक गया। अब ये चिकन हो गया। अभी हमको स्पैगेटी बनाना है। क्या करना है? स्पैगेटी बनाना है। ओके, इसमें हमने ऑयल डाला स्पैगेटी बनाने के लिए। स्पैगेटी कुछ नहीं, स्पैगेटी ओनली सॉल्ट एंड पेपर बस। अच्छा, ओके। ये बॉईल किया हुआ है ना? ये ऑलरेडी बॉयल है। अच्छा, अलदानते है, मतलब 70% कुक। ये स्पैगेटी फास्ट बनाने की आदत है। बहुत फास्ट। इसमें सॉल्ट डाला। अभी तक तो मैं इसमें 2-3 किचन में भी ऐसे ही करते हो इतना फास्ट? हमको आदत नहीं है वो 4 रेंज में काम करने की। इसके लिए क्वान्टिटी में वैसे ही होता है, वो ज़्यादातर फास्ट ही काम करना पड़ता है। थोड़ा इसमें पार्सले डाला। ओके, हो गया। ओके, जस्ट इसको टॉस करना था। बस टॉस करना था, कुछ नहीं। अभी अब क्या करना है? बाकी बस इसको प्लेट में फाइनल अभी प्लेटर। हमने डाला इसमें चिकन, हमने कुक किया। इसमें भी डालेंगे इसे। इसको भी ऐसे ही रोल करके डालना है। आप कैसे डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी इसके ऊपर हमने चिकन के ऊपर सॉस डाला। ओके,
ओके सो आजची आमची स्पेशल डिश जी तडका विथ शेफ या सेगमेंटान आमी केला ती आसा चिकन फॅन्कसी आणि भोपाल सिंगान आमकां इतले बरे तरेन दाखयली आमकां बहुत बहुत शुक्रिया थँक्यू सो मच ओके सो आमची आजची स्पेशल डिश चिकन फॅन्कसी जी आमच्या स्पेशल गेस्टा खातीर आमी तयार केला ती रेडी आसा आणि आता वेळ जाला आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटाचो जंय आमी आस्वाद घेतली आजच्या दोन्ही डिशीजांची जो आसता आमचो आस्वाद घेऊया दोन्ही डिशीजांचो आस्वाद मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि आता आमी पावला आमच्या आजच्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद जंय आमी आस्वाद घेतली आजच्या दोन्ही डिशीजांचो आणि आमी रेडी आसा खावपाक आणि आमकां आतां जॉईन जाल्या सेल्स एक्झिक्युटीव ऑफ डिस्ट्रेस कविता तशेंच दिव्याची मम्मा दिशा ओके तुमकां येवकार आणि टेस्ट करपाक तयार आसा ओके तेका कुक करतना पळोवन कशें दिसलें अशें बरें दिसलें रे डिश ट्राय करून पळय आणि तू आमच्या गेस्टान डिश केला तो ट्राय करून पळय सो सांग टेस्ट करून हां चिकन फॅन्कसी सांग कशें जालें तें खूप बरं झालं म्हणल्यार गिव्स दॅट इटालियन फ्लेवर्स. ओके येस ब्युटिफूल. आवडलें हय आवडलें. घरा वचून करून पळयतलें हय प्रोसिजर याद उरलो जाल्यार डेफिनेटली. ओके व्हेरी नायस आणि एक स्पेशल बघा तुमचे कॅफे डिस्ट्रेसचे ओके आणि आजची स्पेशल आमची स्पेशल डिश मेड बाय आर सेलिब्रिटी गेस्ट द धालो गर्ल दिव्या नाईक पळया आता ही खावन ओके सो ही टेस्ट करून सांग तू आणि तू टेस्ट कर आणि तुझ्यानी सांग कशें जालां तें तिका सर्व कर ओके हियर वी गो सांग कितें लागता टेस्ट तुका कशी बरें स्पायसीस बी आहा पळय ते बरें तितून हें जाला सगळें ओके बरें आहा पॅटी सगळे वेजिटेबल तेजी स्टफींग बी सगळें बरें कूक जालां भितर. येस येस सो नायस फ्लेवर आणि बेस्ट म्हणल्यार तें फर्स्ट टायम केला दिसना पण बरें बरें दिसता प्रोफेशनल कूक केला भशेन वॉट अ कॉम्प्लिमेंट आनी वयले ते हे आहा ते क्रिस्पी जाला बरें तेज्या खातीर बरें लागता सिरियसली खूप बरं झालं व्हेरी टेस्टी एक्चुली. सो सक्सेसफुल तुझं आयटम आम्ही हे सगळे सोपोवपाचे आसा आणि ताज्या पयलीं आमचे गेस्ट हांगासर आयले कितलो वेळ काडलो तेणे आज आनी स्पेशली हे प्रिपेर केले इट इज अ बिगस्ट थिंग सो ते ह्या सगळ्या तुझ्या एटेम्पा खातीर तुका पंचामृता कडल्यान एक स्पेशल हॅम्पर आसा
सतीश सावळ हे त्यांचे लक्ष्मी मिनी मार्ट देवश्री गार्डनात त्यांचे एक सुपर मार्केट आसा आणि ते स्पेशली हांगासर वेळ काडून आयले ते लागून खरें तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी रिक्वेस्ट करता की आमच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो फ्रॉम पंचामृता. आणि आजचो आमचो हो एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट धालो गर्ल दिव्या नायक हांच्यांनी आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर एक ल्हानसो मेसेज दिवचो. स्वाद आस्वाद हो कार्यक्रम हांव पळयतां आनी म्हाका एक इच्छा आशिल्ली की हांवें हांगा येवन सारिका बरोबर एक एपिसोड करचो. सो थँक्स टू सारिका एंड द एंटायर टीम. सगळ्यां खातीर एकूच स्मॉल मेसेज आसा की हांव एक कोंकणी मोगी आनी फोक लोककलेचे मोगी. सो हांव मागन सगळ्यां कडेन की तुमी सुद्दां ह्या लोककलेचो चडांत चड प्रचार करचो आनी लजचें न्हय कारण खूब रीच कल्चर आसा आमचें आनी तें आमी सगळ्या मेरेन पावूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. सो येस, थँक्यू सो मच. थँक्स टू ऑल. थँक्यू. आणि दिव्याचो होच मेसेज घेवन आमी आमची लोककला जपूया अशीच फुडें व्हरूया आणि हेच सांगून आजचो एपिसोड हांगाच सोंपयता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आजची आमची गेस्ट दिव्या नायक हांकां, तशीच तांची मम्मी, तशेंच हांगासरली सेल्स एक्झिक्युटीव कविता हांकां, तशेंच आमचे आजचे स्पेशल गेस्ट हांगा आयल्या सतीश सावळ हांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे किचन पार्टनर डिस्ट्रेस कॅफे तांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया एका नव्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. तोपर्यंत देव बरें करूं.